नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो योगा. खबर विस्तारान. TCP बिल्डिंग बांदकाम दुरुस्ती कायद्याचो ड्राफ्ट आंगलट आयल्या उपरांत मंत्री बॅकफुटार. पुराय ड्राफ्ट स्क्रॅप करपाची विश्वजिताची घोशणा. तज्ञ समिती दुरुस्त्यांचो अभ्यास करतली, उपरांत फुडें म्हणून विश्वजीत सांगता. बरोबर TCP कायद्याच्या वादग्रस्त 16B कलमा सकल जमीन रुपांतराक दिल्ल्यो सगल्यो मान्यताय रद्द करपाची घोशणा. हायकोर्टाक खंय निर्णय कळीत करतले. हांवें ठरयला की सगळे जे अमेंडमेंट हांवें हाडलेले सगळे जे अमेंडमेंट हांव स्क्रॅप करता विथ इमिजिएट इफेक्ट. आमचे जे एक्सपर्ट कमिटी आहा त्योच अमेंडमेंट परत घेतले, ते स्टेक होल्डर कडेन चर्चा करतले, तेजे नंतर बोर्डाक हाडटले, तेजे नंतर आमी बोर्ड परत एकदा तेजेर चर्चा करून मागीर तो प्रोसेस फुडें वयतलो. कॉन्ट्रोवर्सी कित्याक? जेन्ना म्हाजो पर्सनल स्वार्थ कसल्याच गोष्टीक ना, म्हाजे पर्सनल हांगा अजेंडा कांयच ना. म्हाका जाय गोंया राज्यान विकास जाल्लो जाय. हांगा सगळ्यो गोश्ट्यो बंद पडोना. मेन म्हणजे आता मुख्यमंत्री आमी सगळे एकजूट जावन एक गोष्ट फुडें व्हरपाचो आमचो मुख्यमंत्री प्रयत्न करीत आसता. पण त्याच बरोबर गोंया राज्यान हो विरोध करपाचो विरोध तशें आमकां चर्चा करपाची ना. म्हणून हांवें कितें ठरयलें की हांवें जर अभियान दवरलें परत लोक म्हणटले ना तेज्या फाटल्यान कितें तरी हेतू आसतलो. हेतू काय ना, सरळ स्क्रॅप करता हांव. त्याच बरोबर हांवें डायरेक्शन दिल्लें आसा की कोर्टान जे खंय 3 वर्सां पळयता आमी निर्णय जायना, पूण आयज पर्यंत जे कितें केसीस केल्ले आसा, जे कितें 1222 केसीस, त्याच बरोबर प्रोविजनल आनी फायनल अप्रुवल बी जाल्ले केसीस, ह्यो सगळे केसीस स्क्रॅप करता विथ इमिजिएट इफेक्ट. देर विल बी नो केस ऑफ 16B वॅलिड फ्रॉम टुडे. आय हॅव गिवन डायरेक्शन्स टू स्क्रॅप इट. इट विल बी रेक्टिफाईड बाय द बोर्ड. And त्याच्यानंतर आम्ही कोर्टान एफिडेविट घालतले की काइंडली गिव अस परमिशन अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स टू रीलुक एट 16B केस बाय केस. ते बी दिना जाल्यार काय हरकत ना. आरजी आप ॲक्टिव्हिस्ट आणि गांवच्या ग्रामसभांनी ड्राफ्टा आड आवाज चढल्या उपरांत TCP मंत्र्याक धग लागलो. TCP कडेन ड्राफ्टाचेर शेकड्यांनी हरकती. धंदो वाडोवंक गोल्फ कोर्स नाका, 200 बेडेड प्रायव्हेट हॉस्पिटलां नाका, वाडयता जाल्यार PSCच्यो खाटी वाडयात, गोंयांत आशिल्ल्या धंद्यांक आधार दियात. आप आरजीचे आमदार ॲक्टिव्हिस्टांचो TCP ड्राफ्ट कायद्या आड सकाळी पणजे मोर्चा. आम्ही कायद्यान आहाय आणि आम्ही कायद्यान तुक सांगू शकताय की हे गॅझेटाचे जितले तू अमेंडमेंट प्रपोज केले ते तू स्क्रॅप कर आणि हे आमका 1 लाख जमिनाचेर 30% FAR नाका. आमका बिझनेस वाडोवपाक गोल्फ कोर्स नाका. आमका 200 बेड प्रायव्हेट हॉस्पिटलान नाका. खूप जोरी तोरी बेड दिवपा जायो. आमगेले सब हेल्थ सेंटर आहे, आमगेले PHC आहे. ते PHC तुम्ही बेड वाडोयाय, थिंग तुम्ही अमेंडमेंट हाडाय आणि थिंग लोकांक बेड दियाय. आमकां गोल्फ कोर्ट हाडून गोंया बिझनेस वाडोवपाक गरज ना. आमकडे गोंय हॉटेलां आहाय, तीच हॉटेलांक तुम्ही भरपा पयशे दिवप ते प्रयत्न कराय. आमकां गोंयाचे एक्झिस्टिंग बिझनेस आहा ते बिझनेस तूं कितकोन डेव्हलप करतलो ते करपाक तुम्ही अमेंडमेंट हाडाय. Do not bring such amendments which will loot Goa and which will destroy Goa. As an MLA, as a legislative member, we see we are 3 of us over here. We invite all the legislative members of Goa, come ahead, let us protect Goa. वो प्रोटेस्ट कंटिन्यूअस चालू उरतलो हे सांगलेले आसा. प्रत्येक गोंयकार आयज आमी एकटे आसा. कोणी आसूं गोंयकार म्हणून आमी एकटे आसा. गांव राखपाक लागून, आमचे गोंय राखपाक लागून. आयज गोंयचेर सगळे तरेचे आक्रमण आसात, सगळे तरेचे संकट आसात. क्लायमेट चेंजा लागून 15% गोंयची जमीन उदकां वयतली सरकार सांगता. आमी सांगनात, सरकार सांगता. जाल्यार हेका लागून कितें करता सरकार? कांयच करना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आळशी, कामचुकार, घाळ, अकार्यक्षम सरकारी जावयांक सक्तीन VRS दिवपाचें सर्क्युलर फक्त सचिवालय न्ही, सगळ्या कर्मचाऱ्यांक लागू म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. सरकारी कर्मचारी संघटनेन सर्क्युलराचेर कांको सुरू केलें. मुख्यमंत्री म्हणटा संघटनेक विश्वासांत घेवनूच निर्णय जाला. स्टाफाचेर एक्शन संघटनेक विश्वासांत घेवनूच जातली. प्री मॅच्युअर ऑर्डर आसा पळय सेक्रेटरी, ती फक्त सेक्रेटरी सगळ्यांत. आणि CM सर ती काल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांनी PC घेतलेली आणि तिने म्हणलं की पयली एक्शन घेवचे पयलीं कॉस्ट नोटीस दाखोवचे म्हणून आमकां 3 फावट तरी. तांच्यानी सांगला पळय गव्हर्नमेंट एसोसिएशनाक आमी विश्वासान घेवनूच करता सगळे.
तशें जातलें. तांकां विश्वासान घेवनूच करता सगळें. ओके. बेकायदेशीर चिऱ्यांचे खणीचेर कारवायेक पोलीस जाग करिनात. असल्यांचेर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक केस कित्याक करची न्ही काय म्हूण हायकोर्टाचो सरकाराक प्रस्न. कोर्ट म्हणटा मायन्स खातें आनी पुलिसेन कागाळी हे मेरेन वाट पळोवची न्ही. सांग्यार पणसाय मळ आर्किओलॉजिकल सुवातेर तशेंच कुळ्या बेकायदेशीर चिऱ्या काडपाचे केशींनी एक्शन कितें घेतल्या काय म्हूण प्रस्न. कुळ्या बेकायदेशीर चिरे खणीचे प्रकरणात संबंधिता कडच्यान 2.5 कोटी मायज वसुलीक मीन खात्यान ऑर काढल्या. 2 पुलीस ऑफिसरांचेर एक्शन घेवपा विशीं सांगला म्हूण एजी सांगता. We are expecting a charge sheet to be filed very soon in that matter, and insofar as recovery of money etc. is concerned, the proceedings are already initiated by the director of mine. Show cause notice is already issued, so that is at that stage, and even in that case the matter is adjourned to a further date for further hearing. सांग्या पणसाय मळार आर्किओलॉजिकल सुवातेर चिरे काडपाच्या प्रकरणात आरोपींचेर कारवाय करपा बरोबरच सरकारी तिजोरेचेर लुकसाण भरूंक सरकारान कितें केला काय म्हूण कोर्टाचो प्रश्न. There is an order passed by the director of mines to recover an amount of more than 2.5 crores from the parties who according to us are responsible for these illegal activities. That is what was pointed out to the High Court. We also pointed out that we have conducted an inquiry and we have found out some lapse on the part of some of the police officers, and some action has been also taken, and action is also proposed to be taken against 2 officers of the government, and that is also taken on record by the High Court. खाती आनी सरकाराचे जापेक कोर्टान सांग्याची केस 11 जाल्यार कुळ्याची केस 19 ऑक्टोबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. राजस्थानात काँग्रेसीचेर संकट. मुख्यमंत्री गेहलोताच्या कॅम्पाची सचिन पायलटा आड बंडखोरी थंड करूंक हायकमांडान कमलनाथाक फुडें काडला. अध्यक्षपदाचे रेसींत आशिल्ले गेहलोताक दिल्ली व्हरून राजस्थानान युवा पायलटाक मुख्यमंत्री करपाची स्ट्रॅटजी गांधीचे आंगलट. 90 वयर आमदारांची राजिनाम्याची धमकी. सगळी गेहलोताचीच नाटकां म्हणून जाहीर. काँग्रेस अध्यक्षपदाची रेस आणि मुख्यमंत्री पदाची आशा दोनूय वड्यार पांय दवरून आशिल्ल्या अशोक गेहलोताच्या कॅम्पाच्या बंडखोरीन काँग्रेस हायकमांडाक नाका शेवट. गेहलोताच्या कॅम्पाच्या 90 वयर आमदारांचे राजीनामे. प्रकरण निस्तारूंक कमलनाथाक धाडटात. गेहलोत कॅम्पाच्या बंडखोरीन हायकमांड बेजारला. पायलट दिल्ली वचूंक तयार ना. कितें ते खंय हायकमांडाच्या निर्णया उपरांत. इतले मजगती काँग्रेस सोडिल्लो जम्मू काश्मीराचो आदलो मुख्यमंत्री ज्येष्ठ फुडारी गुलाम नबी आझादान आपली नवी पार्टी काढली. पक्षाचे नाव डेमोक्रेटिक आझाद पार्टी. 26 ऑगस्टाक ताणें काँग्रेस सोडिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 15 वर्सां बीजेपींत रावलो. वैयक्तीक मतभेद आसताच, पूण वैयक्तीक विचारान पार्टी सोडप चूक. बीजेपी सोडली ती चूक. मायकल लोबो उपरती. कार्यकर्त्यांचो खंय विश्वासघात करूं ना. सगळ्या लोकां खातीर वावुरता म्हूण बाकीच्या पक्षांतले कार्यकर्ते सुद्दां ताचे बरोबर रावतात. बाकीच्या पक्षांतले लोकूय खंय ताकाच मतां मारतात. पर्सनली चिंतून पार्टी सोडूंक उपकारना. यू हॅव टू थिंक इन अ लार्जर एंगल की जी आमचे कडसून चूक जाल्या ती आमी मान्य करून घेवपाक जाय आनी आमी मान्य केले ते. सगळे भाशेचे कार्यकर्ते आमच्या वांगडा आसात. They look at me as a person who will go beyond party lines also. But today we are in Bharatiya Janata Party and strongly with the party. कामुर्ले सोनारवाड्यार वेर्णेकाराच्या घराक उजो लागून 2 लाखांचें लुकसाण जालां. घर नळे आनी वाश्यांचें. उजो लागना फुडें छप्पर कोसळ्ळें. उजो लागला म्हणून कॉल येना फुडें फायर ब्रिगेड पावली. 5 लाखांचें सामान साल्वार केलां. उजो कसो लागलो तें मात कळिल्लें ना. आमी सगळ्यांनी भेट दिली थंयसर आनी तांकां एश्युरन्स दिला की जाता तितके बेगीन ते आमी सारके करून दिता म्हणून. कळ्ळें तुका. ती जाणटे आसल्या कारणान तांकां बेगीन ते सारके करपाक जाय. पूण उजो कित्याक पेटला हो अंदाज गावूंक ना. पूण उजो पेटल्या उपरांत अर्देशे घराक तेंचें नुकसाण जालें आनी ओल्ड घरां. आनी आसा ती एक भाव आहा तो आसता जवळ जवळ 60 वर्सांची आनी ती भयण एक आहा ती जवळ जवळ 65 years old
आनी तांकां आनीक जोडपी बिडपी इनकम ना तांकां कांय. सो आमी सगळे एक रावन आनी हांव आमदार येनातन मंत्री येनातन आमी ते करून दिवपाची तांकां सांगून येयल्या. थिवेचो MLA म्हणजे स्थानीक MLA आनी मच्छीमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर मागीर पंचायत बीन सगळे वचून तेंचे भितर पळोवणी केली आनी तांकां ती जाणटी आसल्या कारणान ती संगीता ती 65 वर्सांची सुमार आनी तिजो भाव आहा तो 60 वर्सांचो सुमार. ही दोगां जाणटीच ते भितर रावतात. तांकां सगळें लुकसाण जाल्लें आहा. ताका हेल्पींग करता म्हणून ते आमदारांनी आनी पंचायतींनी सांगलेलें आहा आनी अग्निशमन दलान म्हजो अटकेर हाडला. प्रुडंटा खातीर हांव श्यामसुंदर पाटले. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. मोबायल टावरांक लागून कॅन्सर जाता म्हणून फक्त बोवाळ. चड घातक मोबायलाचो वापर. काना लागसार मोबायल धरिल्ल्यान रेडिएशनाचे परिणाम भोगचे पडटात. टॉवराक लागून न्ही. कॅन्सर स्पेशालिस्ट सर्जन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलाचो उपसंचालक दोतोर पंकज चतुर्वेदीचो सल्लो. दोतोर चतुर्वेदी प्रुडंटाच्या गजालींत कॅन्सराची कारणां आनी उपायांचेर उलयलो. No association between mobile radiation and cancer, number one. But there is association of mobile usage with other mental disorders and other cognitive disorders. Let us not forget that for me, using the cell phone close to your head and giving electromagnetic radiation like a microwave to the ear and everything will have a disaster. Cut down on the mobile use not because you want... Doctor, the problem is here. The problem is not on the tower. Not tower. बुलडोजर घालून काडिल्ले GMC भायल्या गाडेकारांक निमाणे 1.5 वर्सां उपरांत सरकाराचे नवे गाडे. गाडे ज्यांच्या नांवार आसा तांणीच वापरपाचे. हेर कोणाक चलोवंक दिल्यार एक्शन म्हूण PWD मंत्री सांगता. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकार संवेदनशील, उरिल्ल्यांकय रोखडेच दितले. तेवटेन CCPचे हद्दींत बेकायदेशीर बांदकामाचेर महापालिकेची एक्शन सुरू. पण सरकार तुमच्या बाबतीत खूप संवेदनशील आसा. सरकारान तुमचे गाडे काडटा आसतना सांगलेले तुमकां परत रिहेबिलेट करतले. आता इतून भितर दोन गोष्टी आहा. बांदल्या PWD तांकडे एग्रीमेंट करतले. तांकां भाडें 1000 रुपया थारायला. सो 1000 रुपया भाडें तरी दिवपाक जाय. एक गोष्ट आहा आनी क्लियर सांगलें ही स्वता काम करपी लोक आनी ते लोक थंय बसून ते विकताले. रस्तो काय सबलेट करून ना त्यांनी. आता हे गाडी सबलेट करून कसो दिवचो ना. एक तरी अलॉट केला त्याच्या नावार ती आसपाक जाय, तो आसपाक जाय, हो तेजो घोव नाल्यार तेची भुरगीं चलता. चौथो मनीस दिसलो की तेजो दुसरो सील मारपाचो. मजगती CCPन मार्केटातल्या अतिक्रमणाचेर एक्शन सुरू केल्या. ही ओपन स्पेस आहे, डेडिकेटेड ओपन स्पेस आणि त्यांनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन केले. परमिशन घेऊन ना. सो डिसाइडिंग अ ड्राइव, starting with this first and then we'll go to the other shops also. We have a list. Verify and then we'll remove those structures. So far we have already found out 4, but there will be definitely more. So this drive will be only in market area or you will be going? You can find only the market as of now. Later on we'll see about others. But ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. करासवाड्यावेलो स्क्रॅपयार्ड साल्वार करूंक कोणूय येवं दी, तो वडयतलेच. RG मनोज उलयला. थंय कांयच सारकें ना म्हूण कागाळी आयले उपरांत म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटरांत इन्स्पेक्शन केलें. कामगारांक टॉयलेट ना, उक्त्यार वतात, स्क्रॅप यार्डाचे डॉक्युमेंट ना. लक्ष घालूंक पालिकेक खंय बरयलां. मनोज म्हणटा म्हापशेच्यो बेकायदेशीर गजाली RGचो आमदार उस्तितलो. आमदार पळोवन घेतले. म्हापसाच्या आमदाराक इतलेच सांगपाक सोदता की तुझे जे हनीमून पिरियड आहा पळय तो काबार जाल्लो आसा. तुज्या म्हापसान जितले इलिगेलिटी जाता तेंचेर आमचो MLA कंप्लेंट घालतलो. MLA टू MLA कितें जावन तुमी आमकां सांगलेले निवडून येया, मागीर कितें ते गोंय सांबाळ. ह्या फावटी आमी निवडून येयला, गोंय कशें सांबाळपाक जाय आनी तुमकां कशें लायनीर हाडपाक जाय ते आमी हाडटले. आनी हे जे हांगा बोवाळ मारता पळय हेंचे हे स्क्रॅप यार्ड इलिगल जे आहा ते डेमोलिश केल्या शिवाय आमी रावपाचे ना. 100% डेमोलिश म्हटल्यार डेमोलिश जातले. म्युनिसिपालिटीचो कॉर्पोरेटर, कावन्सिलर नाल्यार MLA कोण सपोर्ट करता तांकां खंय व्हरपाक जाय ते आमी व्हरतले. आता आमी तेंच्या कडेन ऑफिसरा कडेन मागला की तेणी
म्युन्सिपाल्टी दोन तरेचे रिपोर्ट करपाचे, एक घराचो आनी एक बिझनसाचो. कित्याक ते एवरी टायम हे म्युन्सिपाल्टी कायद्याचो मिसयूज करतात, तांकां प्रोटेक्ट करतात. कशें कोर्टान वचपाक जाय, कशी स्टे हाडपाक जाय सगळें शिकयतात. आनी हेका जिम्मेदार हे ऑफिसर आसा, कावन्सिलर आसा म्युन्सिपाल्टी सगळ्या. सो हे कशें इलिगल बांदलात आनी हे कोण येयल्यात, हांगा कोण रावतात, हेंची सगळी इन्क्वायरी जावपाक जाय. हेंचे नेटिव्ह खंयचे, हे खंयच्या गांवांच्यान येयल्यात, थंयच्यान कितें करून येयल्या, ही सगळी इन्क्वायरी जावपाक जाय. हांव पुलिशेक सांगता की तेंच्यांनी हांगा येवन तेंच्यांनी इन्क्वायरी करची, हांगा कितें पार्ट घातले, हांगा कितें इलिगल एक्टिविटी करता, कोणाक कोणाक दवरले, ही सगळी जावपाक जाय. हे व्हडले स्ट्रक्चर हांगा रावता, आख्खी आमचो स्प्रिंग काबार करता, गणपती चिखलान बुडोवचे पडटा, तरी तुमी ओगी हा वयल्यान कंप्लेंट लास्ट इयर कंप्लेंट गेला. आता जेन्ना MLA आनी आमी हे प्रेशर लायलो तेन्ना. चूल मूल सांबाळून स्वावलंबी आत्मनिर्भर जावप नारी शक्तीन थारायल्यार कठीण न्ही. कितल्याशाच जाणांनी हे शक्य केलां आनी करतात. विमेन स्वामिनी स्टार्टअपांचे एक नवे नवे कल्पक वेवसाय. नवरात्रांच्या पयले माळेक स्वामिनी खबरां माळेचें पयलें फूल. सप्तकी माळेंतली पयली स्वामिनी सुनीता माथुर. बिझनेस टॅरो कार्ड रिडींग. अपर्णाचो स्पेशल रिपोर्ट. The best way to predict the future is to create it your own. आज आमच्या बरोबर अशीच एक स्वामिनी आसा, सुनीता माथुर. शी इज इनटू टॅरट कार्ड रिडींग. सो टॅरट कार्ड रिडींग नेमकें कितें हें जाणा जावया सुनीता माथुरा कडल्यान. So tarot card reading is a divination card reading. It is nothing but a guidance. There are many businesses to opt for. Why did you choose tarot card? Oh, that's a very interesting question. I was not this person who I am today. I'm an artist. I used to make paintings, if you can see in my house, all the paintings, So it was like a midlife crisis. I lost my father. I felt very lost in the life. So I wanted to find myself. I learned, first I went, reading with people. My daughter used to do this, so I used to work with her, read for me and all that. And then I realized that it is a very beautiful, accurate way to give us life guidance. Okay? And then I realized that if I can fix my life, why can't I fix others' lives? So it's a kind of, giving back to the society what I've been taking all those years. First of all, the investment would be your own energy, your time commitment, and your intuitions. You need to keep your intuitions very high, because basic investment is about the basic card, like these tarot cards. These are Rider-Waite tarot cards. Okay, this deck is cost about 1200. Okay, you can get it from Amazon. You can get it from any bookstore. I teach tarot reading. I have 2-3 different levels. But first, the basic level has to be there, which is about 18,000. It is about not one time. When I teach you, I become your teacher for life. So I charge, after all these years of experience, all this multi-country, multi-region, religion thing. Today I charge 2,000 rupees for 1 hour. The starter, the beginner, can easily ask for a 900 rupees an hour or 1,000 rupees an hour. But understand, you cannot cheat your clients. It is their lives you are playing with. तिने एक व्हेरी इम्पॉर्टंट मेसेज दिली, ती म्हणल्यार डोंट चीट युअर कस्टमर्स अँड डोंट एक्चुअली चीट युअर कस्टमर्स. सो ओंकार फळारी बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.